म्हापशेच्या मयत सॅम्युअल ब्रागांजा प्रकरणात पोलीस अधीक्षक विश्वास करपे आणि ताच्या पंगडान सॅम्युअलाच्या घरा वचून फॅमिलीचो जबाब नोंद करपाचो यत्न केलो. मात घरात कोणूच नाशिल्ल्यान पुलिसांक परतून वचचें पडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कुटुंबातल्या लोकांच्या वांगड्यांची जबाब नोंद करप चवकशे खातीर म्हत्वाचें आसा. सगळे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा एन्क्वायरी आसा ते सगळे एसपी कडेन आसा. सो द एसपी इज अ पुलीस ऑफिसर who is the senior of the persons who are being investigated. म्हळ्यार एसपी आपणागेलेच सबऑर्डिनेटाक इन्व्हेस्टिगेट करपाचो आसतलो. सो इट इज एन इंटरनल एन्क्वायरी. आमकां अशें दिसता की दीस इज रिगार्डिंग द सॅम्युअल ब्रागांजा सुसायड केस. सो आमकां अशें दिसता की इंटरनल एन्क्वायरी जेन्ना जातली देर इज स्पेक्युलेशन की हांगा बरे भाशेन जावचें ना, कित्याक पुलीस ऑफिसरूच आपणालेच लोकां मदीं करतलो एक एन्क्वायरी. सो इट्स एन इंटरनल एन्क्वायरी. हांगा कांय जस्टीस अशें जावचें ना. इट वील जस्ट बी अ रिपोर्ट फॉर इंटरनल कन्जम्पशन एंड बेस्ड ऑन वेदर इट हॅज टू बी पुट इन टू पब्लीक डोमेन तें तशें जातलें. सो वेन देर इज स्पेक्युलेशन that there is not going to be any justice, we were just trying to see whether anything else can be done. आणि खुबशे रेमेडीज आसा, लिगल रेमेडीज आसा जे आमी आतां फॅमिली कडेन वचून सांगतले की अशें अशें तुमकां करपाक जातलें म्हणून. वी डू नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज. आनी तशें जर फॅमिलीक करपा जाय जाल्यार आमी करतले. वी वील ऑल्सो बी इंटरविनींग इफ दे आर ओके विथ इट. वी वील बी इंटरविनींग बिफोर द गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन. थंय पासून मॅटर सबजुडीस आसा. पूण थंय कशें जाता की जे पुलीस आसा ते पार्टीज आसा आनी थंय तांचे एफिडेवीट ते फायल करतले. सो ऑन दोज एफिडेविट्स वॉट इज रिटन हे सगळें कळपाक जाय आनी पब्लीक डोमेनान येवपाक जाय म्हणून इंटरवेन्शन करपाची गरज आसा. सो वी वील इन्फॉर्म द फॅमिली एंड आय थिंक आवर सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो इज इन टच विथ द फॅमिली. सो अकॉर्डिंगली वी वील स्ट्रीमलाइन द प्रोग्रेस ऑर द रेमेडीज विच आर टू बी टेकन अप. And if they are not with any other persons, then we are definitely, if they are already prepared with some things, we will support them. If they are not prepared with anything, then we will prepare for them.